नमस्कार. गोकुळाष्टमीच्या निमित्तान या खास कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक हांव रोहित वाडकार आणि हांव राधिका कामत सातोस्कार तुमका माय मोगाचो येवकार भेट दिता. कृष्ण जन्माष्टमी ही पुराय भारतभर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीन मनयतात. श्रीकृष्णाक आमच्या हिंदू धर्मात अनन्य साधारण अशें महत्व आसा. पण म्हाका राधिका एक सांग, हे भगवद्गीता, कृष्ण, स्पिरिच्युअलिझम, कर्मयोग हे सगळे आयच्या जगान हाका रेलेवन्स आसा आणि मोर इम्पॉर्टंटली आयचे जनरेशन हाका फॉलो करता आणि फुडें लीड करतले काय ना, ह्याच्याच बद्दल आम्ही चढ जाणून घेवपाक आयज आवर्जून आमच्या मदीं आसा राजदीप बिल्डर्सचे सर्वे सर्वा राजेश बाब तारकार. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. सगळ्या कृष्ण भक्तांक गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आजची चर्चा डिस्कशन हाऊ टू इम्प्लिमेंट स्पिरिच्युअलिटी इन डे टू डे लाईफ आणि अध्यात्माचो रोल आमच्या लायफान कितें आसा ताजेर आमची आयज चर्चा जावपाची आसा. आणि त्या संदर्भान आमी आयज डिस्कशन करूया, जेणे करून आयच्या युथाक एक होलिस्टीक ग्रोथ हाजो मार्ग मेळचो आनी आयचे भुरगे आमचे लायफ एन्जॉय करपाक शिकचे काम करता करता. होच आयच्या एपिसोडाचो आमचो प्रयास आसतलो. आयज तुम्ही एक बिझनेस आयकॉन आसा, बट तुम्ही स्पिरिच्युअलिझमूय करता आणि आवर्जून लोकांमध्ये जे प्रचारूय करता, प्रसारूय करता. एक विचार आसा की भुरगो जेन्ना भायर सरता कॉलेजींतल्यान तेन्ना ताका नोकरी जाय आसता. नोकरी जाली काय ताका शिर्वीस विर्वीस मेळ्ळो, पगार मेळ्ळो काय ताका कितें तें घेवन दिसता. मागीर तो हे फूल मनी ट्रॅपांचो पडटा. आमी बरेचदा म्हणटा मोह माया, मनी माया. ह्या हेच्याकडे जो आता कोण भुरगे आमचे पळयता, ह्या विशयाकडे तुम्ही कशें पळयता मनी ट्रॅपा बद्दल? येस, बरो प्रश्न आसा रोहित बाब. आजच्या जनरेशनान हॉलिस्टीक ग्रोथ म्हणटा पळय त्या नजरेन पावलां उचलपाची खूब गरज आसा. भगवद्गीतेन एक सिंपल श्लोकान आमकां क्लियर केला, विद्या ददाती विनयम, विनयाती पात्रतम, पात्राती धनम, धनादी धर्मम, धर्मादी विजयम. मिन्स विद्या, एज्युकेशन तेच खरें आमचो इगो, फियर, ग्रीड हे सगळें कंट्रोलान दवरता, तीच विद्या खरी. जी विद्या आमकां एरोगंट करता, आमची नास्टी इमोशन्स सगळी बुस्ट करता आणि आमच्या लायफ एंडेंगल करता, जाय ती विद्या खरोखर लॉंग रन आमकां सक्सेस दिवं शकना. त्यामुळे एकाडेमीक एज्युकेशना बरोबर स्पिरिच्युअल एज्युकेशन घेवप आनी दोगांयचो कॉम्बो करून संवसार जगप किंवा खंयचो नोकरी करप, धंदो करप, ते ताका बॅलन्स वे भरपूर वर्सां पर्यंत ते सक्सेस, लायफ टायम सक्सेस तो अचीव दवरूं शकता. नाजाल्यार हे सगळे नास्टी इमोशन्स ती क्रश करून उडयता. पात्राती धनम म्हणजे जर आमी बरे जाले, आमचो कॅरेक्टर जर बरो जाला, आमचे कडेन धन येता. आनी धनादी धर्मम आणि आमचो कॅरेक्टर बरो आसल्यार आमचे जे पयशे आमचे कडेन लक्ष्मी येता ती आमी धर्माक वापरता. पूर्ण समाज मेळून एक बिझनेसमॅन घडयता. त्यामुळे ताजो रिलवंटली त्या समाजाक परत बॅक टू सोसायटीक दिवपाक माध्यम खूप आसा. एज्युकेशनल माध्यम आसा, स्पोर्ट्स आसा, कल्चरल आसा, स्पिरिच्युअलिटी आसा. त्यामुळे ह्या खंयच्या तरी सेक्टरांच्यान ताणें बॅक टू सोसायटीक दिवचें. आनी त्यामुळे ताका विजयम म्हणलात. फिलॉन्थ्रॉपिस्ट म्हणून जो टाटाक नांव दिलें गेल्लें वता की तो फिलॉन्थ्रॉपिस्ट बिझनेसमॅन, म्हणजे तो ह्या समाजा कडल्यान आपूण वयर सरला अशें मानता आनी बॅक टू समाजाक तो ती सर्वीस दिता. आतां बिझनेसमॅन सुद्दां सर्वीस दितना त्या भावनेन जर करपाक लागलो जाल्यार ती हॉलिस्टीक ग्रोथ. आनी आपलें इनकम आज पर्यंत राजदीपान 20% आपलें इनकम बॅक टू सोसायटीक जशें दिवंक मेळटा तशें दिलां. आनी येणारे काळ म्हजे ड्रीम आसा की 50% ऑफ माय इनकम will be I am giving to back to society for in different sector, एक एज्युकेशनल सेक्टर, स्पिरिच्युअल सेक्टर, कल्चरल सेक्टर, मेडिकल म्हणजेच ट्रान्सप्लांटेशन, कोणाचो दोळो वता एक्सिडेंट जावन, हात वता, कितें पांय वता, ताका बॅक टू फिजिकली स्टेबिलिटी दिवप. इट्स अ बिग टार्गेट सर. 50% इज नॉट अ स्मॉल पर्सेंटेज. 20% तुम्ही करता, पण तरी गोंयान म्हाका दिसता खूप कमी एक्झाम्पल्स आसतले आमकां पळोवपाक मेळटले. आणि यंग बिझनेसमॅन, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्युअर आमकां पळयता जाल्यार इट्स अ क्लासीक एक्झाम्पल. हे आता जे आमचे भुरगे आहा, तरणाट्या, सगळे लक्ष्मी फाटल्यान धांवता. आवर्जून जाणून घेवपाक, कित्याक शिक्षण जेन्ना चलता, जेन्ना फाटल्यान सपोर्ट आसता आवय बापायचो, तेन्ना ऑब्वियसली सरस्वती फुडें दिसता. जेन्ना भायर सरता तेन्ना रियल लायफ कळटा न्ही, वर्ल्ड कळटा आमकां. आणि ताच्या नंतर आमी लक्ष्मी फाटल्यान, कोणा फाटल्यान धांवचे सर? लक्ष्मी फाटल्यान धांवचे काय सरस्वती? क्लियर केला, पयली विद्या येता आनी मागीर लक्ष्मी येता. आजचे यूथ खुबशे फास्ट सक्सेसफुल जावपाचे खूप मार्ग जनरेशन सर कितें करतले, फास्ट सक्सेसफुल जावपाचे. पण हे ती सिंपल आहा. जर तूं पॅशनेट जर जालो खंयच्याय बिझनेसा बद्दल किंवा तुज्या नोकरे बद्दल, एक्चुअली थंय फास्ट सक्सेस आसा. पण तो हो जो दोरी आसा, पॅशनेट जावन काम करप
किंवा पयशा खातीर काम करप ही जी थीन लेयर्स आसा हो कळपाक स्पिरिच्युअलिटी खूप मदत करता. होलिस्टीक ग्रोथ जाल्या नंतर तूं सकयल पडना, स्टेबल उरता. कित्याक खंयचोय बिझनस कर तूं, खंयच्या मार्गान कर, ताका प्रॉब्लेम्स येताच, अप अँड डावन येतात. डावन आयल्या नंतर तुवें कसो कंट्रोलान रावप. नाल्यार सगळे बरें चलताना सगळे बिझनेसमॅन बरे आसता किंवा नोकरी सुद्दां आमची बरी चलता जाल्यार आमी बरे परफॉर्म करता. मातशे प्रॉब्लेम आयले, आमकां कितें मेमो आयलो की एका वर्सा आमचो इन्क्रिमेंट जालो ना, जाल्यार आमी डिस्टर्ब जाता. आनी डिस्टर्ब मेंटलिटीन मागीर आमचो परफॉर्मन्स आनीक डावन जाता आनी फर्दर ग्रोथ बंद पडटा. आतां ग्रोथ कित्या खातीर बंद पडली? एक इन्क्रिमेंट जावना म्हणून बंद पडली, किंवा एक बिझनेसान प्रॉब्लेम आयला म्हणून बंद पडली, कित्याक त्या प्रॉब्लेमान आमी आमची प्रोडक्टिविटी देंवयली म्हणून बंद, फुडलो प्रोग्रेस बंद पडला. आन्सर आसा त्या प्रॉब्लेमान आमी आमची प्रोडक्टिविटी देंवयली न्ही. सो ती देंवप ना, स्टेबल रावप प्रॉब्लेमान, हे आमकां अध्यात्मान सामकें स्टेबल. म्हणजे त्याच खातीर म्हणटा न्ही तुका इनकम बाय प्रोडक्ट आसूं तें. अध्यात्म म्हणल्यार स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार एक्झॅक्टली तुमच्या नजरेन कितें? ओके, स्पिरिच्युअलिटी म्हणजेच स्क्रिप्चर्सान शिकयल्ले लायफ सायन्स, लायफ फिलॉसॉफी, लायफ एसेन्स जे आमकां थ्रू स्क्रिप्चर्स मेळटा. आनी स्क्रिप्चर्स म्हणजे हांव सगळेच म्हणटा, ऑल स्क्रिप्चर्स. एक पर्टिक्युलरी एक ग्रंथा बद्दल उलयना. ऑल स्क्रिप्चर्स आर मॅन्युअल फॉर लायफ, फॉर पीसफूल लायफ, सक्सेसफूल लायफ एंड फॉर ब्लिसफूल लायफ. हे जेन्ना आमी अभ्यास करता हाजेर, मनीस आनी देवाचें नातें कितें, स्पिरीट आनी होली स्पिरीट ताजें नातें कितें, मनशांतलें मनीसपण जिवंत करून जगप खंयच्याय कठीण परिस्थितीन. आतां आमी तेजेरूच त्याच विशयाचेर आसा पळय, स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कितें. खंयच्याय कठीण परिस्थितीत बॅलन्स ना वचप. बॅलन्स ना वचप म्हणजे कितें? आमचो इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, हेज्यो दोरयो 5य इमोशनाच्यो आमच्या हातान येवप, हेंचो बॅलन्स आपल्या हातान येवप. आनी तो फक्त अध्यात्मान येवं शकता, स्पिरिच्युअलिटीन येवं शकता, ट्रू वे स्पिरिच्युअलिटी. हे म्हणपाक सर बरें, स्पिरिच्युअलिटी, स्पिरिच्युअलिझम आनी आमी बरे बरे गजाली म्हणटा. हाऊ डू वी अप्रोच, आमी अप्रोच कशें करप ह्या गोष्टी? ट्रू वे स्पिरिच्युअलिटी जर म्हटली जाल्यार ती ताका भरपूर वर्सां लागता. की ते घरांतल्यान सुरू जाता. जशें आमच्या बाकीच्या एकाडेमीक एज्युकेशन पॅकेज आसता, एडवोकेट जावप, दोतोर जावप, एका पॅकेज आसता एज्युकेशनांतली, इतली वर्सां लागता तेका. तशेंच स्पिरिच्युअलिटीकूय एक पॅटर्न आसा, अननोईंगली. म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी, हाय सेकंडरी, कॉलेज, युनिव्हर्सिटी, हें सगळें हातूंय आसा. लेवल्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे तातूंय त्या लेवलांच्यान भायर सरचो पडटा. सो फॉर एक्झाम्पल आमकां आतां प्रायमरी स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म म्हणजे घरान आमच्या कानार पडूंक जाय, त्या पेरंट्साचो हांगा रोल आसा. घरान तें वातावरण, डेली पुजा करपाक जाय, सकाळी भजन चालू आसूंक जाय, मंत्रास चालू आसूं जाय. आनी आतां हे मॉडर्न जनरेशनान जर व्हेरी इजी आसा, जस्ट प्ले ऑन युट्यूब, यू कॅन स्टार्ट द मंत्रास, उठना फुडें चालू करूया. व्हेरी इजी अँड डिफिकल्ट. आमचो कितें जालां, आज सकाळी उठना फुडें व्हॉट्सएप पळयतले, कोणें कितें मेसेज धाडल्या, कितें आसा, गुड मॉर्निंग, मे बी सोशल मिडियान घुसपतले, कदाचित इतलो कळत ना. सकाळी उठना फुडें अर्द वर सोशल मिडियाचेर उरता. त्यामुळे सकाळी फुडें हें पळोवचें न्ही. उठना फुडें मंत्रास लायले कितें जालें, तें घरान वातावरण जाता. ही प्रायमरी स्पिरिच्युअलिटी भुरग्याच्या कानार पडपाक जाय, तातूंत वातावरण तयार जाता, ताका ओड लागता, तोय भजनां म्हणपाक लागता, तोय देवळान वचपाक लागता, ताका प्रायमरी स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा. आतां सेकंडरी स्पिरिच्युअलिटी म्हटल्यार ताणें हें कितें स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे ताणें स्वता सोदपाक सुरू करप, आनी तें सोदतना पूर्ण भगवद्गीता पयलीं वाचप. सेकंडरी स्पिरिच्युअलिटी म्हटल्यार म्हणजे शांतनू, तो शांतनूचो 7वो पुत्र देवरथ, ताका आमी आज भीष्म म्हणटा. तो मादी भीष्म प्रतिज्ञा येता म्हणून भीष्म जाता. ताजें अंत पर्यंत तें महाभारत जर स्टडी करत जाल्यार हें परत परत आतांच्या जनरेशनाक चान्सय आसा. व्हिडिओ डावनलोड करून पळोवं शकता, वाचूंक शकता, इजिली अवेलेबल आसा. हें पळोवप आनी कॅरेक्टर पळोवपाक मेळटा. पयलीं तरी फक्त वाचचें पडटालें, आतां कॅरेक्टर पळोवपाक मेळटा, मजा येता पळोवपाक. हें सगळें फिल्मी कशें जालां आनी तें पळोवपाक मजा येता आनी एज्युकेशनूय जाता. हें सगळें पळोवप आनी मागीर तातूंत भगवद्गीता सांगल्या, तेका हाय सेकंडरी म्हणटा. भगवद्गीतेचेर वचप, महाभारत स्टडी करून भगवद्गीतेचेर वचप. तातूंत प्रामुख्यान सांख्ययोग, भक्तियोग, कर्मयोग हे सोदून काडप ह्या भगवद्गीतेंतले, आनी ते लायफान इम्प्लिमेंट करपाक लागले की आमी कॉलेजीन पावले. स्पिरिच्युअलिटीचे लायफान इम्प्लिमेंट करप, हाय सेकंडरीन हे सगळे योग शिकप, अंडरस्टँड जावप आनी इम्प्लिमेंट करपाचो टायम म्हणजे कॉलेज सुरू जाली आमची. कॉलेजीन कशें भुरगे फ्री आसता न्ही, तांकां कोणाचोच कंट्रोल नासता, ते इंडिव्हिज्युअल लायफ जगपाक सोदता. वी आर फ्री बर्ड म्हणटा, ते बंक बी करपाक लागता. ओके, कॉलेज म्हणजे फ्री लायफ. हातूंच्यान तूं फ्री जावप, स्टडींतल्यान फ्री जावप आनी इम्प्लिमेंट करपाक लावप. इम्प्लिमेंट लायफान तेजे डॉट्स कनेक्ट करपाक सुरू करप आनी मागीर
ताज्या फुडें हे इम्प्लिमेंट केल्यानंतर आपले वेगळे वेगळे अनुभव तयार जाता आनी त्यामुळे ते डॉट्स कनेक्ट करप ताका मागीर युनिवर्सिटी म्हणटा. असो पूर्ण पॅकेज आसा स्पिरिच्युअलिटीचे सुद्दां. पण एक सर्वसाधारण कितें आतां लोक अशे व्हिडिओ पळयतात, एक सक्सेसफूल मनीस भगवद्गीतेचें नांव घेवन सक्सेसफूल जाला म्हणटा हांव भगवद्गीता वाचतलो, त्या नजरेन वाचता. म्हणजे आपल्याकूय सक्सेसफूल जावंक जाय म्हणून भगवद्गीता वाचता आनी मागीर कन्फ्यूज जाता आनी डजंट वर्क इन लायफ म्हणटा. मागीर इट डजंट वर्क इन लायफ. तशें जायना. हे सारको प्रोसेस आसूंक जाय, जाल्लो आसूंक जाय. आनी हे हिंदू धर्मान किंवा बाकीच्या धर्मांनी सुद्दां तशेंच आसा की एक मुंज म्हणून जाता हिंदू धर्मान 8 to 10 years ह्या एज ग्रुपान जाता. आनी मागीर ते प्रॅक्टीस करप इतली वर्सां सानध्यान ती प्रॅक्टीस करप 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 25-30 वर्साचेर पकड मेळटा. आनी ते खरोखरच रियल सायन्स आसा ती. खरोखरच तो सारको पिरियड दिल्लो आसा, डिफायन केल्लो आसा. इतली ताका वेळ लागता आनी लागूकूच जाय न्ही. आमकां एक लँग्वेज शिकपाक आमकां 15-10 वर्सां वता न्ही. लँग्वेज एक डॉक्टर जातलो, एडवोकेट जातलो जाल्यार कितली वर्सां शिकचें पडटा. आनी स्पिरिच्युअल एनलायटन जातलो जाल्यार आमकां एक एपिसोडान जावपाक जाय. म्हणजे मातशें आरती केले, भजन केले, एनलायटमेंट, एकदां भगवद्गीता वाचली. भगवद्गीता ही मागीर वाचूं जाय, पयलीं तें सगळें प्रोसेस सगळो जावपाक जाय. म्हाका एक विचारपाक जाय की बरेचशे तरणाटे आतां आमचे सध्या हो कार्यक्रम पळयता जाल्यार ते हँड होल्डिंग नाका सर. म्हणजे तुम्ही म्हटलें की प्रायमरीन घरा कडच्यान ते संस्कार जाता, ताच्या फुडें ते कंटिन्युअस क्युरियोसिटी मायंड आसता, क्युरियस जावन आमी थोडे विचार सोदता, हे सगळें जालें. बट फुडें जेन्ना भुरगो कॉलेजीन किंवा फुडल्या स्टेप्साचेर वता तेन्ना ताका एक हँड होल्डिंग म्हणा किंवा गायडन्साची गरज नाका. तूं एक्चुअली जिज्ञासू जावन जर भगवद्गीता शिकत, जे सारको हो प्रोसेस भगवद्गीता म्हणजे पयलीं महाभारत वाचून तातूंतले सगळे कॅरेक्टर सजमून जर तूं भगवद्गीता वाचत जाल्यार इटसेल्फ भगवद्गीता इज युअर गायड, हँड होल्डिंग इटसेल्फ. म्हणून भगवद्गीता दिल्ली गेल्ली वता न्ही. कोणी जर असो डिस्टर्ब जालो भगवद्गीता वाच म्हणून दिवप जाता. तर चडशे कशें जाता लोक कोण एक भगवद्गीतेचेर उलयलो किंवा आतां आमचे एपिसोड लोकांनी आयकले तर भगवद्गीता वाचल्या नंतर आमकां लायफान सक्सेसफूल जावपाक मार्ग मेळटा, रोड मॅप तयार जाता. त्यामुळे खूब जाण वाचता आनी म्हाका सांगताय बी सर वाचले पण आमकां कांय कळूं ना भितरलें म्हणटा. सो ते कळपाक डिफिकल्ट कित्याक जातलें तर तूं डायरेक्ट 12th एग्जामीक बसला, 10वीची एग्जाम आन्सर करूं ना, पयलीं स्कुलीन शिकूंक वचूं ना जाल्यार तूं परत ते कन्फ्यूज जातलोच न्ही. म्हणून ताका स्टेप म्हटल्या. सेकंडरीन आमी कितें म्हटलें की महाभारत वाचपाक जाय. आतां हे महाभारत वाचल्या नंतर तुका सगळे कॅरेक्टर लक्षांत येता. दुर्योधन म्हणजे कितें, भीष्म म्हणजे कितें, गुरु द्रोणाचार्य म्हणजे कितें, अर्जुन म्हणजे कितें, भीम म्हणजे कितें, हे सगळे तांचो कॅरेक्टर चो सार काढून भगवद्गीता कृष्णा जेन्ना अर्जुनाक एक्सप्लेन करता तेन्ना हेंची सगळीं नांवां घेवन तो एक्सप्लेन करता. पळय तूं अशें करीत जाल्यार दुर्योधना सारकें जातलें, अशें करत जाल्यार युधिष्ठीर भाई सारकें जातलें. जाल्यार हे कॅरेक्टर तुका पयलीं खबर नाका. आतां तूं डायरेक्ट जर भगवद्गीता वाचता अशें करत जाल्यार तूं दुर्योधना भशेन तुका त्रास जातले, तामस जातले. आतां दुर्योधनूच तुका कॅरेक्टर खबर ना मागीर तूं बोर जातलो. जशें की आयज आमकां युद्ध जायते म्हणटा सर भगवद्गीता वाचली काय समजली ना. मटेरियल वर्ल्डान तूं कसो वागपाक जाय हेजे एग्जाम्पलां सगळीं महाभारतान आसा आनी इनर सायन्स जें आसा तें भगवद्गीतेन आसा. सो हेजो दोगांयचें एज्युकेशन हँड इन हँड वचूंक जाय बट जम्पींग जावपा जायना. सेकंडरी मीन्स यू हॅव टू अंडरस्टँड द महाभारत इन एनी वे, विच एवर वे यू लायक. यू कॅन रीड इट ऑल्सो, यू कॅन वॉच इट ऑल्सो, यू कॅन लिसन इट ऑल्सो. खंयची तुमकां काम धंदो करतना तें चालू दवरून आयकूं येता. असो स्पेशल वेळ काडून असो ना. तुमचो एक्चुअली तुमचो क्वेश्चन आशिल्लो म्हाका की हे केन्ना करप. स्पेशल वेळ काडपाची गरज ना, कामाक वतना आयकूं येता. येस सर हांव कॉन्ट्राडिक्ट करपाक सोदता एका गजाली खातीर की आतां जे जनरेशन आहा, ल्हान जनरेशन आहा ते छोटा भीम पळयता सर. येस फुडल्या जनरेशनाक तुमी खंय तरी मिसलीड जाता अशें दिसना. बिकॉज तुमी म्हटलें की महाभारत कॅरेक्टर्स आयडेंटिफाय जावंक जाय. आयचे जनरेशन जे फुडले जनरेशन आहा छोटा भीम हांवेनूय पळयला म्हज्या चल्या बरोबर दे आर शोईंग इट. ते अट्रॅक्शन दिवपाक लागून एक्चुअली ही जी आजची जे परिवर्तन आसा पळय, कन्वर्शन केला स्पिरिच्युअलिटीचे इन कार्टून वे, तर भुरग्यापणान पासून ताका ओढ लागपाक जाय. आतां म्हज्या चल्याक लिटल कृष्णा पळोवन कृष्णाची ओढ लागल्या. आमकां महाभारत पळोवन ओढ लागली. म्हणजे एक 12-13 वर्साचेर आमकां ताची ओढ तयार जाली. ताका 3 वर्साचेर जाली. इट्स द फास्टेस्ट. हांव जरी म्हणटलो की पयलीं म्युझिकान सुद्दां तज्ञ जातलो शिकतलो जाल्यार 20-20 वर्सां काडची पडटाली. आज 5-10 वर्सान म्युझिकान सक्सेसफूल जावं शकता बिकॉज घरानूच तुज्या तानपुरो इलेक्ट्रीक जाला. तुका तबलजी घरानूच मेळटा म्युझिक शिकतलो जाल्यार, सगळे ट्रॅक मेळटा. तशेंच स्पिरिच्युअलिटीचे आसा सगळे इतले अवेलेबल जाला सोशल मिडियाचेर की तुका फास्ट स्पिरिच्युअलिटी तूं ग्रास्प करूं शकता. त्यामुळे इट इज एडवांटेज. तूं खंयच्या नजरेन ह्या मिडियाक पळयता त्या नजरेन आसा.
मिडियान सगळें आसा, बरें आसा, वायटय आसा, सगळें आसा, खूब बरें आसा. म्हजें ऑलवेज म्हणटा की हांवें चड भगवद्गीता थ्रू मिडिया शिकली. कित्याक जेन्ना हांव ट्रॅव्हल करता, सायटींचेर वता, मडगांव वता, म्हणजे काणकोण सायडीक चलता, वाळपय चलता, हांव एक खंयचो तरी एपिसोड डावनलोड करता आनी तो मागीर डावनलोड करता, कित्याक नेट मेळना न्ही वाटेक, सो तो मागीर कनेक्ट करून आयकता. जेन्ना आमी महाभारताचो विचार करता तेन्ना नॉर्मली आमच्या दोळ्या मुखार येता तो कृष्ण रथार उबो रावला आनी अर्जुनाक तो शिकवण दिता. सारथी आसता, अर्जुनाक तो शिकवण दिता. अर्जुन कन्फ्युज्ड आसता. सो ताणें जी गीता ऍक्च्युली अननोइंगली तुम्ही आजच्या युथाक बरी मेसेज दिली. अर्जुन कन्फ्यूज असता. अर्जुन आणि कृष्ण म्हटल्यार कोण? आजच्या आमच्या भितर जे डेली युद्ध जाता तातूंत अर्जुन आणि कृष्ण कोण? आमचे मन म्हटल्यार अर्जुन आणि आमची बुद्धी म्हटल्यार कृष्ण. बरोबर. आता मन हे कन्फ्यूज जातलें ते डिफॉल्ट जाता. आता आमच्या तकलेन आमी कृष्णाची टिचिंग्स शिकोवन घेवपाक जाय. टिचिंग्स म्हणजे आमची बुद्धी कृष्ण जाता. बरोबर. आणि बुद्धी कृष्ण जाल्या नंतर आता ती ऑटोमॅटिक जावं शकना. आमच्या ब्रेनान आमकां अपलोड करच्यो पडटा सगळ्यो गजाली. आमी शिकता सुद्दां, पाडे शिकता, ABCD शिकता, आमी अपलोड करता इन शॉर्ट. तशेंच हे सगळी कृष्णाची टिचिंग्स अपलोड करप. मन ह्या डिफॉल्ट तुम्ही म्हणटा तें डिस्टर्ब आसाच, त्याच्या खातीर काय करपाची गरज ना. आमकां डिस्टर्ब करपाक जायत्यो गजाली आसा, डिस्टर्ब हे जातलेंच आनी तें साहजीक आसा. संवसार म्हणटकूच जावपाकूच जाय. मन हे अर्जुन जावपाक जाय आणि बुद्धी हे कृष्णा जावपाक जाय. आता हांगाच तुम्ही म्हाका एक क्लू दिलो युथाक की तो बुद्धी जर कृष्णा जातलें ते अपलोड जावं नाका. सगळें शिकिल्लो नाका, वाचिल्लें नाका, स्क्रिप्चर वाचिल्लें नाका, अंडरस्टँड ते जावकूच ना जाल्यार मागीर कृष्णा कॉन्शियस कसो जातलो? सर, एक कृष्णा कॉन्शियस जे तुम्ही आताच म्हटले ह्याच्याबद्दल कितें? तुम्ही मन म्हटले, बुद्धी म्हटले, मातशे कन्फ्युजिंग से दिसता. सो म्हाका एक सांगा की कृष्णा कॉन्शियस म्हटल्यार कितें? डे टू डे लायफान जे प्रॉब्लेम येता ते सगळे हे प्रॉब्लेम्स पयलीं महाभारतान जाल्ले आसा. डे टू डे लायफान आमचो कोणी इन्सर्ट करता, इन्सर्ट केल्यार प्रचंड राग येता आमकां. ऑलरेडी खुबश्या जाणांचो इन्सर्ट महाभारतान जाला, स्वता कृष्णाचो जाला, पूण त्या वेळार तो कसो रिएक्ट जाता त्या प्रमाणे आमी रिएक्ट जावं जाय. ते टिचिंग्स घेवन वचूं जाय. तेका कृष्णा कॉन्शियस. सगळ्योच गजाली आमी आमच्या लायफान आमच्या एबिलिटीन सॉल्व जावं शकना आनी सगळ्योच गजाली सॉल्व जायना आमचे कडेन. त्यो फक्त पळोवच्यो पडटा आमकां. त्यो ऑटो मोडान आपलो टायम घेता आनी सॉल्व जाता. त्यामुळे केन्ना केन्ना सगळी प्रॉब्लेमां न सॉल्व करता हार, स्वताच्या मनाची हार मानून फाटी सरप. कृष्ण सारकेलो इतले प्रचंड डिवायन फोर्स आसलो मनीस हार मानून फाटी वरता आनी ताका म्हणटा रणछोड दास म्हणून व्हडल्या व्हडल्यान ताका उशो घालता एकटो, म्हणजे आजच्या भाशेन समजल्यार. पण तें सुद्दां करचें पडटा. एक तेंय आमी करपाक जाय. आमी प्रत्येक फाटी तलवार काडटा आनी रिएक्ट जावपाक वता. कोरोनाच्या वेळार इतले लोक डिस्टर्ब जाले, पूण देवाच्या तेच्या फाटल्यान प्लॅनिंग आसा. जे कोण एनलायटन आशिल्ले ते कोरोनान डिस्टर्ब जावना. कशे कितलेशेच लोक आशिल्ले जे कोरोनाक परिवर्तनाचो टायम पळयताले आनी कितलेशेच लोक तातूंत डिप्रेशनान गेले, एन्झायटीन वचून. ह्यो दोनूय गजाली अंडरस्टँड जावप ताका कृष्णा कॉन्शियस म्हणटा. मन का हो तो अच्छा हो, ना हो तो और अच्छा हो. इट इज हैपनिंग एज पर द डिवाइन फोर्स. अगर हमारे पास धन है तो हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो. धन या गोल्ड चोरी होने का डर हो सकता है, लेकिन यही धन अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करें तो ये कभी भी चोरी नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता. स्पिरिच्युअल नॉलेज माय डियर फ्रेंड, नोबडी कॅन स्टील फ्रॉम यू. ती स्पिरिच्युअल नॉलेज जर आम्ही अपलोड केली ताजी चोरी केन्नाच जावं शकना, त्याचो व्हॅल्यू केन्नाच कमी जावं शकना. आता वेल्थ म्हणजे टायमाची वेल्थ. आयच्या युथाक लागून वेल्थ म्हणजे कितें? वेळ खूप आसा न्ही. तुजो जो टायम इज धन, टायम इज इक्वल टू मनी. कन्वर्ट इट इन टू स्पिरिच्युअल नॉलेज. हेजे तुका मुनाफा, डिव्हिडंड लाईफ पर्यंत मिळू शकता. प्रॉफिट. मिलेनियल जनरेशनाक सरचं एक वर्ड सध्या येता, अपस्किल करप बीन म्हणटा पळय. बिकॉज आमी एकदा जॉबाक लागले की आमी तेतूनच उरता आनी मे बी रिटायर जाता. अपग्रेड करना. You have to take a break, you have to learn, unlearn maybe, आणि त्याच्यानंतर. So I think that corona time has become that upskilling for you. जेन्ना आमी अध्यात्मा वटेन वचपाक सोदता तेन्ना खंय तरी आमकां आमचे कॉस्ट्यूम बी बदलचे पडटले काय? कॉस्ट्युमाचेरूय बी, कारण आमी आतां वेगळे वेगळे धर्मगुरू पळयता, ते वेगळे वेगळे धर्मगुरूंचे एक टिपिकल कॉस्ट्यूम असतात. सो आयच्या काळान खंय तरी युथ जर स्पिरिच्युअलिटी वटेन येतले जाल्यार तांकां कदाचित आपलो कॉस्ट्यूम बदलचो पडटलो. ड्रेस कोड आसा काय? तेच तोच मोठो प्रश्न. आता कशें आसा की आता म्हजेच पळय ड्रेस कोड वेगळो आसा. हरशी हांव सूट बूट घालून आसता ऑफिसान किंवा फॉर्मल ड्रेस घालून आसता. प्रत्येक सिच्युएशन, प्रत्येक सेलिब्रेशनाक वेगळे वेगळे ड्रेस लोक घालता टू एन्जॉय, एनहान्स दॅट हॅपीनेस.
म्हणजे लग्नाक गेलो जाल्यार वेगळे ड्रेस घालतले, खंय मार्केटान गेलो जाल्यार वेगळे ड्रेस घालतले. मार्केट म्हणून ड्रेस वेगळो ना न्ही, पण लोकांनी थरयला घालपाचो. लग्नाक म्हणून एक्चुअली स्टॅम्प ना न्ही, अमकोच ड्रेस घालूं जाय, पण लोकांनी फॉर्मल ट्रेडिशनल लग्नाक घालप हें थरयलां. तशेंच कशें आसा की स्पिरिच्युअलिटीच्या नजरेन जर पळोवपाक गेलो, ड्रेस कोडाच्या नजरेन पळोवप, कामाचे बाबतींत प्रोफेशनाक सुद्धा ड्रेस कोड आसा. म्हणजे आतां डॉक्टर आसा ते मोस्टली व्हायट ड्रेस घालता. आतां तोच गाडयेचो डॉक्टर आसा, मेकॅनीक कित्याक म्हणया ताका आमी गाडयेचो डॉक्टर म्हणया, तो ब्लू कलरचे युनिफॉर्म घालता. म्हणजे हो कामामुळे तो ड्रेस कोड आयिल्लो आसा. स्पिरिच्युअलिटीक आनी ड्रेसाक काय संबंध ना. आतां एक कोण तरी स्पिरिच्युअल गुरू आसा, तो त्या प्रमाणे ड्रेस घालून बसला जाल्यार ताका लोक पयलीं फास्ट एक्सेप्ट करता. अशे कितलेशेच स्पिरिच्युअल गुरू आसा जे सूट घालून सुद्धा प्रिचिंग करता न्ही, इतलेशेच आसा. तो एक पॅटर्न फॉलो जालो. म्हणजे एक समज थोडे व्हायट ड्रेस घालून प्रिचिंग करता, थोडे भगवे ड्रेस घालून प्रिचिंग करता, पण ड्रेस कोड हो स्पिरिच्युअली कनेक्टेड ना. भितर जी कनेक्टिविटी आसा स्पिरीट आनी होली स्पिरीट, ही कनेक्टिविटी आसा, हाका ड्रेस कोडाचे काय कनेक्शन ना. बरोबर. जेन्ना आमी खंय तरी स्पिरिच्युअलिटी वटेन वतात किंवा स्पिरिच्युअलिटी एक्सेप्ट करता किंवा शिकपाक सोदता, तेन्ना खंय तरी आमच्यो ज्यो संवसारीक जबाबदारी आसता त्यो सोडून दिवच्यो पडटा काय कितें? कृष्णान जी अर्जुनाक जी भगवद्गीता सांगल्या ती कित्या खातीर सांगिल्ली? बरो राजा जावपाक, आफ्टर बॅटल तो राजा जावपाचो आसा. म्हणजे भगवद्गीता एक राजाक सांगल्या, राज्य चलोवणाऱ्या मनशाक सांगल्या. म्हणजे संवसाराच्या पलीकडे, म्हणजे येदें व्हडलें राज्य चलोवंक जाय, ताका भगवद्गीतेची गरज आसा. म्हणजे म्हाका सुद्धा दिसता जर व्हडलो बिझनस करतलो, बीग मॅन जातलो, व्हडलो व्याप करतलो जाल्यार स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे भगवद्गीता जाय तें बरे भशेन करपाक. वैराग्य जातलो जाल्यार भगवद्गीता जाय काय ना ती ही सेपरेट विषय आसा. म्हणजे तातूंत वैराग्यान करपाचें काय नसता न्ही, परफॉर्मन्स काय करपाचें नसता न्ही, वैराग्य काय नसता न्ही. म्हणजे ताका जाय काय ना तें हांव सध्या तरी ह्या एपिसोडान ते घेवया नाका, विशय आमचो बदलतलो. एक सर्वसाधारण फॅमिली लायफ जी येतलो जाल्यार भगवद्गीता प्लेज मेजर रोल. राधिका तुवें परफेक्टली म्हटलां, खुबश्या जाणांचे इतल्या बेगीन स्पिरिच्युअलिटी कित्याक रिटायरमेंट जातकूच करुया न्ही. गाडी मागीर पळोवया. मिन्स गाडी आज आमी घेतली आणि ती जी 15 वर्सां जाली की मागीर सर्व्हिसिंग करून फायदो कितें? हे आमकां भगवद्गीता लोकांकडे कसो वागप, इमोशन्स कशी कंट्रोलान घेवप, 5 इगो, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट ही जी इमोशन ही कंट्रोलान नासटी इमोशन आपल्या कंट्रोलान कशी येतले. जर कंट्रोल मागीर येवन फायदो कितें? तर सगळ्या खंयच्या खंय लायफ जावन एन्टेंगल जावन मागीर शिकून अर्थ कितें आसा हेजो. आतां जाय न्ही, जितल्या बेगीन म्हणजे किशोर अवस्थेन जाय. म्हणजे आमच्या हिंदू धर्मान परत म्हणटाले तें सारकें आसा. म्हणजे तुका 8 ते 10 वर्साचेर तुका मुंज जाता, तुका स्पिरिच्युअलिटीन व्हरता. आतां बाकीच्या धर्मांनी सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या तरेन तेंच्या एजीचेर तांकां आसा एंट्री. तातूंत डिटेल म्हाका खबर ना, पण ह्या सिन्स आय एम हिंदू आय नो दीस म्हणटकच त्यामुळे ही जी जर्नी आसा ही भुरग्यापणान जावप गरजेची आसा. पण आता आनी एक प्रश्न म्हज्या तकलेन तयार जालो तुमचें उत्तर आयकता आसतना, की अध्यात्म जर स्विकारतलो जाल्यार जे लोक मांसाहारी आसात तांकां आपले डायट चेंज करचे पडटले काय, शाकाहारी जावचे पडटले काय? ताका अटॅच करून हांव आनी एक विचारता. आमी बरेचदा घरा कडेन सुद्धा हांव आयकता की अनवाळो रावपाक जाय, सवळे सवळे म्हणा किंवा अनवाळो रावपाक नालो केल्यार देवाचे ते सगळे रिलिजियस आसा. हे कितपत सारकें? हे सगळें रिलिजियस आसा आणि ते त्याच्या जाग्यार सारकें आसा. ताजेर हांव कमेंट काय म्हणना, त्याच्या जाग्यार सारकें आसा. म्हणजे वी कॅन से दिस इज आर ऑल प्रायमरी. म्हणजे तुका प्रायमरी एज्युकेशन म्हणटा पळय, ज्या घरान हे सगळें जालें जाल्यार भुरग्याक ताजी ओड लागता स्पिरिच्युअलिटीची. त्या प्रायमरी लेवलाचेर हे सगळें सारकें आसा. एकाच रांदचे कुडीचें जेवण अर्जुनूय जेवतालो, तेच रांदचे कुडीचें जेवण दुर्योधनूय जेवताले, एकाच घरान जेवताले, पण विचारांनी कितलो फरक. पण अर्जुनान आपल्याक कृष्णांक सरेंडर केलो, ताणें सरेंडर करतना नेगेटिव्ह मनशाक केले. शकुनीक सरेंडर केले, शकुनी सांगता तसो वागपाक लागलो, आनी अर्जुन कृष्ण सांगता तसो वागपाक लागलो. जेवण सेम आशिल्लें. जेवणान खंय आसा कितें? आसात कदाचित, पण म्हज्या नजरेन तरी म्हाका तरी काय अजून शिकपाक मेळूना. म्हणजे हांवें अशा नजरेन तशे कितलेशेच लोक पळयल्या, ऋषी सुद्धा पळयल्या, तांकां प्रचंड राग येता न्ही. म्हणजे दुर्वासा ऋषी जर घेतलो जाल्यार ताका क्षणी राग येता. म्हणटकूच म्हाकाय आन्सरां मेळना. कदाचित खूब जाणां कडेन हांवूय, तुमी जे आयज म्हजे कडेन विचारता, हांवूय खूब जाणां कडेन घेवन वता, पूण तेयपण हेजे कडेन पावतकूच ठोस अशें दिवं शकना. ओके, वेज इज गूड फॉर हेल्थ बी, सगळें सायंटिफिकली जर पळयलें मेडिकली, वेज इज गूड फॉर हेल्थ बी तें बरें आसा. पण आमच्या स्वभावाक, विचारांक कितलो पर्यंत ते कंट्रोल करता हेजे म्हाका अजून तरी ठोस आन्सर मेळना. आनी समाजान पळयल्या नंतर, वावुरल्या नंतर तेंय पळयलें हांवें की
जर एव्हरेज काढली जे सगळे व्हेज जेवपीत लोक आसा तर मेडिकली वे सुद्धा जर पळयलें हांवें व्हेज जेवपी लोक आसा हेंच्या घरान डायबिटीज आसा कोलेस्ट्रॉल आसा तेंच्या घरान हार्ट अटॅक आसा कितें आन्सर आसा येस ते एव्हरेज ऑफ 60 to 80 लायफ जगता येस गोंयांत नॉर्मली दोन्ही तरेचे आसा सो ही जर हे जर लोक पळयले जाल्यार हे तितल्याच कॅटेगरीन आसा न्ही तांच्याय घरान कोलेस्ट्रॉल आसा डायबिटीज आसा केन्ना तांकांय अटॅक येता तेंच्याय घरांनी कोण 100 वर्सां जगपी आसा दोन्ही जेवणां घेवन सुद्धा म्हजोच बापूय स्वता 92 years जगला दोन्ही तरेची जेवण आनी अशें कितले तरी आसा म्हणजे एक सोयरी आसा जी व्हेज आशिल्ली आनी शी गॉट द हार्ट अटॅक एंड डायड एट द एज ऑफ 62 जेवणाच्या पद्दतीन हांव डिस्टर्ब जायना कोणी कितें म्हटल्यार तूं सात्वीक जेवंक जाय हांव डिस्टर्ब जायना हांव तेच चित्ता की अर्जून थंयच जेवतालो दुर्योधनूय थंयच जेवतालो तेंच जेवण जेवताले न्ही दोगूय विचारांनी कितलो फरक दोगांयच्या मिन्स कोणे कोणाक सरेंडर केले आमी कितेंय जरी जेवले आनी देवाक सरेंडर जाले आमचे विचार बरे जावपाचेच आसा त्या वेळार खंय तरी म्हाका दिसता की गुरू जर आसा तुमकां जाल्यार ते गुरूक जर तुमी फॉलो केलो जाल्यार खंय तरी यू वील बी ऑन द रायट पाथ तुजी भगवद्गीता हीच जर गुरू जाली कृष्ण वच जर गुरू केलो तुवें तो शिकयता तसो वागपाक आता म्हज्या लायफान म्हाका खूब जाण विचारता तुजो गुरू हाकाच जोडून आनी एक क्वेश्चन म्हज्या लायफान म्हाका खूब जाण विचारता गुरू येस म्हज्या लायफान म्हाका लोक खूब जाण विचारता तुजो गुरू कोण तुजे गुरू कोण हांव सदांच म्हणटा कृष्ण हो म्हजो गुरू गुरू सुद्दां कशें आसा की ही भगवद्गीता रेफर करून शिकता आनी मनशाच्या सादे भाशेन ताका एक्सप्लेन करता आनी ताका कळटा म्हणून तो मागीर आमचो गुरू जाता गुरूचो अर्थ कितें अंधारा कडल्यान आमकां उजवाड वडप म्हणजे आमकां जी नॉलेज कळना तो सादे भाशेन एक्सप्लेन करप आतां तूच जर इतलो कॅपेबल आसा ते अंडरस्टँड एंड डॉट्स कनेक्ट म्हणून ती स्वता जर स्पिरिच्युअलिटी आमी केली इतल्या जाणांनी हांगा भगवद्गीता हीच गुरू करून लायफ सक्सेसफूल अचीव केलें आसा बॅलन्सान केल्लें आसा आनी गुरू कडेन वचपूय जाय जाल्यार तुका आनीक भितर जर तुका तो आनीक एग्जाम्पलां दिवन सांगता आनीक बेटर वे तुका कनेक्ट करून सांगता अननोइंगली थोड्या खातीर भगवद्गीता इतली इजी म्हजे कडल्यान कळटा म्हणजे हांव अननोइंगली तांचो गुरू कसो अननोइंगली न्हीच गुरू न्ही हांव टेक्निकली बट अननोइंगली ताणें आमकां सादेपणान सांगली कनेक्ट जाली आमी इतले सादेपण हेजेर विचार केलोच ना मरे आमी सदांच लोकांनी आमकां जेवणाच्या बद्दल जर कितें डायलॉग मारल्यार आमी डिस्टर्ब जाताले मरे आयज आमी स्टेबल जाले अन्नान कांय ना कृष्णान कितें शिकयलां तें हाताक धरून वचुया जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक त्या वेळार ते दोगूय सेम अन्न जेवताले पूण वेगळे वेगळे हात धरल्या म्हणून तेंच्या लायफान प्रॉब्लेम सो हे आपणे हांवें कनेक्ट केलां म्हणून म्हाका डिस्टर्ब जायना कोणीन कितें म्हटलं जाल्यार हांव डिस्टर्ब जायना म्हणजे अशा पद्दत फायनली आपूण कनेक्ट जावपाक जाय राधिका जावं रोहित फायनली कितें आसा ह्यो ज्यो 4 गजाली आसा 5 जे म्हणजे मनाचे रथ आसा इगो फियर ग्रीड रिसेंटमेंट एंगर हेंची दोरी जर आमच्या हातान येत जाल्यार लायफ इज ब्युटिफूल गुंतागुंत सगळें सोंपता तूं कितेंच वायट करपाचो ना वायट कांयच करपाचो ना म्हणजे तूं देवाचो मनीस न्ही आमी देवाचो मनीस कोणाक म्हणटा जो भरपूर वेज जेवता आनी कोणाक त्रासान उडयता ताका देवाचो मनीस म्हणटले भरपूर त्रास काडून दुसऱ्याक मदत करता हो देवाचो मनीस म्हणटले तूं खाता ते पळोवन ताका देवाचो मनीस म्हणटा काय तेज्या कार्यांक पळोवन ताका देवाचो मनीस म्हणटा तेजे कर्म पळोवन तेजे कार्य पळोवन ताका आमी देवाचो मनीस म्हणटा म्हणजे कार्य केन्ना बरें जातलें आमी देवाक सरेंडर जातले सगळी बरी वाऱ्या कार्य तेज्या पांया कडेन सरेंडर करतली ही 5य इमोशनाची दोरी आमच्या हातान येतली तेन्नाच कार्य बरें जातलें आता कदाचित थोड्या लोकांनी ताका इंटरप्रिटेशन करून सात्विक जेवण जेवल्या नंतर माझे इमिडिएट मेडिटेशन जाता एका मनशाचें परसेप्शन आता एका मनशाचें परसेप्शन आमी रूल म्हणून काडूं शकना कदाचित म्हज्याच घरान घे म्हजी डायबिटीज चपाती खायत जाल्यार भरपूर वाडटा पण म्हजे डॅडीक 4 चपाती खायत जाल्यार वाडनाशिल्ली शीत जेवल्यार वाडटाले हांव कितलेय राजू म्हजी डायबिटीज वाडना म्हणजे हांव एक बरयतलो म्हाका जर डायबिटीजचो बूक जर बरोवपाक हांव कितें बरयतलो चपाती खाल्ली की 200 डायबिटीज म्हजें परसेप्शन म्हाका जाला म्हणून एक्चुअली दॅट इज नॉट अ रूल आमी जनरलायज करता म्हणून त्या खातीर तुवें जर भगवद्गीतेकूच गुरू मानलो कृष्णा टिचिंगाक गुरू मानलो देवाक सरेंडर केलें ट्रू वे जाल्यार तुजो मार्ग भटको शकता जेवणाचो जो विशय म्हणटा पळय सात्विक आहार किंवा वेज नॉन वेज फायनली अशें दिसपाक लागला की प्रत्येक जाण आपल्या चॉयसाक जें फूड आसा पळय ते फूड प्रमोट करपाक लागता हें फूड बरें तें फूड बरें सो इट इज अ इंडिविज्युअल डिसिजन म्हणजे इंडिविज्युअल कोणाक कितें फुडाच्या बद्दल जे विचार आसा त्या प्रमाणे फूड घेवं येता सो फायनली आमकां इतल्यो गजाली केल्या नंतर कळ्ळें इतलें डिस्कशन केल्या नंतर फायनली वी आर ऑल्सो नॉट 100% शुअर म्हणजे कितें आसा कोणाचें सेंटिमेंट हर्ट जावपाक नाका वी आर नॉट 100% क्लियर पण हे सगळे डॉट मेळोवपाचें काम हे सगळे डॉट कनेक्ट करपाचें म्हणजे अर्जून दुर्योधन एकाच रांदचे कुडीचेर जेवताले मागीर कितलेशेच अशे लोक वेज आसा तांचे लायफस्टायल नॉन वेज आसा तांची लायफस्टायल तांचे
मेडिकल वे ग्राउंडार जर पळोवपाक गेले, वेज जेवल्या नंतर ताका कसलेच इलनेस जायना काय कितें, नॉन वेज जेवल्या नंतर लॉट ऑफ इलनेस जाता काय कितें, वेज जेवल्ले मनीस 100 पर्यंत जगता काय कितें, नॉन वेज जेवल्ले मनीस कमी जगता काय कितें, हे सगळे जर डॉट्स आनी ह्यो ज्यो गजाली हेच तर हांव सांगपाक सोदता की प्रत्येक जाणांनी ऑब्जर्व करून शिकचें न्ही. हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्याक सेम आसा. सगळ्या कडेन डायबिटीज आसा, सगळ्या कडेन एटॅक येवन गेल्ले आसा. त्यामुळे खंय तरी फुडा खातीर आमी स्वताक डिस्टर्ब करून घेवया नाका. गुरू कृष्ण हो आपलो गुरू मारून ताका सरेंडर करप अर्जुनान केल्लें आनी लायफान फुडलो मार्ग ताज्या टिचिंगांनी वचप. म्हजो गुरू सारको आसचो. ओके, गुरुच्या पॉइंटाचेर सर तुमकां विचारता की तुमी म्हटलें की कसलेच फूड गुड नो बॅड नो, एव्हरी फूड इज गुड. जे तुम्ही बॉडी कितें तुका डायजेस्ट जाता, मेटाबॉलायज जाता. आता आमी स्पिरिच्युअलिझमाचेर उलयता, तरणाटे हो कार्यक्रम पळयता, बरेचशे लोक पळयता. आमी पळयता की स्पिरिच्युअलिझमान देर इज गुड गुरू, बॅड गुरू आणि फ्रॉड गुरू. आणि ह्या फ्रॉड गुरूच्या कारणां खातीर बरेचशे लोक न्ही घरा पुरते आपल्या पुरते करता आसत, बट जेन्ना अशें पब्लिकली कितें उलोवप जाता तेचे मातसो एक पावल पयस रावता फ्रॉड गुरू बद्दल. हाऊ टू आयडेंटिफाय. स्पिरिच्युअलिटीन जे आमी फ्रॉड गुरू आसा म्हणटा पळय त्या सब्जेक्टराचेर आमी मागीर येवया. पण हे सगळीं जी सेक्टरां पळया, एडवोकेट फील्ड पळया, डॉक्टर फील्ड पळया, इंजिनियरींग फील्ड पळया, हेल्थ पळया, एज्युकेशनल फील्ड पळया, हांगा अजून एकटोय गुरू फ्रॉड ना काय कितें? आन्सर कितें येता? आसा सगळ्या क्षेत्रांनी आसा. आन्सर इज सगळ्या क्षेत्रांनी आसा. म्हणून त्या सगळ्या प्रोफेशनांक स्टेम लोक लायना कित्याक? हे अशें डॉक्टर जावप ना, डॉक्टर फ्रॉड आसता. ते कित्याक भुरग्याक फाटी ओडिना आमी? कित्याक फाटी ओडिना भुरग्याक? एडवोकेट फ्रॉड जाता, एडवोकेट जावप ना, थंय फ्रॉड एडवोकेट आसा. टिचर कितलेशेच फ्रॉड आसा न्ही. अशें टिचर जावप न्ही, प्रत्येक जाग्यार आसा. फक्त कितें जालां रोहित बाब, लोकांक बेजिकली स्पिरिच्युअलिटीची ओढ ना आनी थंय वचपाक नाका. कारण फोकस करता फक्त फ्रॉड गुरूचेर. आनी हे न्यूज मिडिया कितलेशेच ते हे करून दाखयता, एक्स्ट्रा करून दाखयता. फ्रॉड गुरू जाल्यार खूब मिडिया न्यूज करून दाखयता, लोकांक एक्झॅजरेट करून दाखयता आनी लोकांचेर परिणाम करता. मिडिया ही जी आसा पळय म्हटल्यार ही बऱ्याकूय वायटूय आसा, आमी सोदपाक जाय. ओके, त्यामुळे फ्रॉड गुरूचेर आतां आमी येवया. जशें सगळ्या बाकीच्या फिल्डांनी फ्रॉड लोक आसता पळय तशें हांगाय आसा. पण हांगाय कितलेशेच बरे गुरू आसा, ताका पळोवन कित्याक कनेक्ट जायना लोक? त्यांचे लिस्ट दिता तुका, त्यांचे चरित्र इतले बरे कळा. परमहंस स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, सांत फ्रांसीस, कितलेशेच लोक आसा वेगळ्या वेगळ्या रिलिजनान सुद्धा आसा. त्यामुळे लोकांक स्पिरिच्युअलिटी जेका करपाक नाका तो हेजो आधार घेता. तुका स्पिरिच्युअलिटी करपाची ना म्हणटकूच तूं फ्रॉड गुरू दाखयता आनी आपूण करना म्हणटा. तू एक सुद्धा मनीस दाखय जाणे भुरग्यापणा पासून स्पिरिच्युअलिटी फॉलो केल्या म्हज्या सारको, आनी मोदी फ्रॉड गुरू मेळून ते स्पिरिच्युअलिटी सोडले जाल्यार पळय. जेन्ना हांवें आतां म्हज्या लायफान पळयल्या, सगळे लोक डिस्कशनाक बसता, हो भुरग्यापणा पासून नास्तीक आसा आनी आपूण नास्तीक आसा तो करेक्ट दाखोवपाक लागून परत परत फ्रॉड गुरूचे व्हिडिओ हाडून दाखयता म्हाका. हो नास्तीक आसा. आतां जे भुरग्यापणा पासून देवाचे फॉलोवर आसा ते व्हिडिओ दाखोवचे ना ते, आनी ताचेर ते फोकस जावचे. म्हाका कितलेय जरी फ्रॉड गुरू दाखयले जाल्यार हांव कृष्णाक म्हाजो गुरू मानला, भगवद्गीतेक गुरू मानला. हे गुरू कृष्णाचे टिचिंग्स, भगवद्गीतेतले टिचिंग्स सिम्प्लिफाय करून सांगता. गुरू आपणे जो गुरू चूज केला तो फ्रॉड न्हय, तो करेक्ट आसा हे कशें आयडेंटिफाय करप? हांव हेजेरूच स्टॉप घेवंक सोदता. इतले सगळे कन्फ्यूज करूया नाका आमी आयच्या युथाक. 2 + 2 4 आन्सर इज करेक्ट. शिकणारो मनीस सारको ना, फ्रॉड आसा म्हणून 2 + 2 4 चुकता. गुरून आपलें काय शिकोवना, त्या गुरुजीन आपलें शिकयला. तो शाळेचो जो टीचर आसा हाणें आपलें शिकयला, त्या 2 + 2 4 शिकला आनी आमकां शिकयला. ओके, मिन्स 2 + 2 ताणें सारकें शिकयला, तो सारको ना. म्हणून गुरू सारको आसा काय ना त्या चक्करान आमी कित्याक वचूया? तो ज्ञान सारकें दिता भगवद्गीतेचें. म्हणून तर हांव परत 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 म्हजो प्रयास आसता आजच्या युथाक, कन्फ्यूज जावं नाका. कन्फ्यूज गुरू फ्रॉड आसा काय तातूंत कित्याक पडटा तुमी? जें ज्ञान तुज्या लायफान तूं इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार तूं बरो उरता. ताणें शिकयल्ल्या ज्ञानाक ते कनेक्ट जाता. सी फायनली ह्या सगळ्यांची दोरी जर पयली जाल्यार भगवद्गीताच आसा न्ही, बरोबर? इनर सायन्सूच आसा न्ही, लायफ फिलॉसॉफीच आसा न्ही. आनी खंयच्याय गुरून तुका इनर सायन्स तुका एनलायटन केलो आनी सोडलो आनी तो गुरू फेल जाल्यार तुका टेन्शन घेवपाची गरज ना. 2 + 2 4 ते 4च उरता लायफ टायम. टिचिंग विल रिमेन सेम. हय, ज्ञान घेवप सोडप. तो मनीस कदाचित ताज्या काही कार्मीक अकाउंटाक लागून परत खंय तरी घुसपडून पडटलो, लायफ ताजें एन्टेंगल जातलें. म्हणून तुजें तूं ज्ञान रॉंग म्हणूंक शकना. जशें
2+2=4 हें लायफ टायम उरता. ते टिचर कितेंय जरी लायफान तेंच्यांनी मिसबिहेवियर केलें, ते टिचर जरी फेल जाले, 2+2 ह्या फुडल्या पिळगेक तेंच वतलें. 2+2=4 तशेंच फुडल्या पिळगेक स्पिरिच्युअल एनलायटमेंटाचोच मार्ग वतलो. ऑल स्क्रिप्चर्सूच वतले. सगळे धर्मग्रंथ सगळे जे धर्मग्रंथ आसात ते कॅरी फॉरवर्ड जातले. म्हणून म्हटलं न्ही पयलीं आमचें डिस्कशन जालें की ऑल स्क्रिप्चर्स आर मॅन्युअल फॉर हॅपी लायफ, सक्सेसफूल लायफ अँड पीसफूल लायफ. हे स्क्रिप्चर काडूनच गुरू तयार जाल्या माय डियर फ्रेंड. तांच्यांनी स्क्रिप्चर्स काडूं ना. जर हे स्क्रिप्चर सोडून जर कोण उलयता जाल्यार त्या गुरू पासून पयस राव म्हणटा. म्हणजे खंयचो तरी गुरू आपली पुजा कर म्हणटा तुका, आपलें ज्ञान फॉलो कर म्हणटा, त्या गुरूक पयस राव. ज्या रिलिजनान लोक आसा त्या रिलिजनान गुरू आसा. बरोबर. ते गुरू त्या स्क्रिप्चराच्या आधाराचेर तुका शिकयता जाल्यार ते शिक्षण सारकें आसा. कोट्यांनी वर्सां पर्यंत हें चल्लां. ओके. आनी येणारे कितलीं वर्सां पर्यंत चलतलें. जग आसासर चलतलें. सगळें फायनली बेस कितें? गुरूचें शिक्षण खंयचें आसा? भगवद्गीता, परमहंस विवेकानंद सगळे भगवद्गीता, संत ज्ञानेश्वर सगळे भगवद्गीता. मिन्स हें ज्ञान जर तुका कोण शिकयता तें तूं ग्रहण कर. तो शिकवणारो कितें करता तातूंत वचूं नाका. म्हाका हाजे वयल्यान याद जाली सर, आमी स्कुलान जेन्ना शिकपाक वतालीं मॅथ्स स्पेशली, वेगवेगळी प्रॉब्लेम्स येताली, पूण आमचे जे मॅथ्साचो टिचर आशिल्लो तो आमकां तो फॉर्म्युला दितालो. यूज दीस फॉर्म्युला अँड सॉल्व द प्रॉब्लेम. सो दिस इज वॉट दिस इज द फॉर्म्युला. करेक्ट. सो आमच्या युथाक आज सांगूया की तातूंत डिस्टर्ब जावया ना. जशें तुवें विचारलें आयडिया जाय सर, खंयच्या गुरूक फॉलो करूं, खंयचो गुरू फेक सारको आसा, खंयच्या गुरूक फॉलो कर. स्क्रिप्चर्स फॉलो तो करता जाल्यार पळय, then you are done. If he is following the formulas to solve the problem, then you are done. Then you are done. The formula. Then you are done. तो कितें करता ते पळोवं नाका. तातूंत कांय अर्थ ना तो कितें करता तो पळोवन. तो कदाचित हो बिझनेस म्हणून करता आसतलो, तो कदाचित हे स्वार्था खातीर करता, तो कदाचित व्हडले एक युनिवर्सिटी तयार करतलो, तातूंत तो बरें काम करता आसतलो, स्कुलां ओपन करता आसतलो, हॉस्पिटलां, लोकांची सेवाय करता आसतलो. त्यामुळे ताका थोडे पयशांचे वेव्हार, फायनान्शियल इकॉनॉमिक्स हाडचे पडटा. इवन स्पिरिच्युअलिटी तुमच्या आजच्या युथा पर्यंत पावयतले जाल्यार बरे कॅमेरा जाय, बरी सावंड सिस्टम जाय, बरो सावंड ऑपरेटर जाय. हे सगळे बरे असल्यारूच भुरगे पळयतात. ताका पयशे लागता न्ही. म्हणटकच हे सगळे जे विशेष सर्कल आसा पळय, थोडे गुरू हे सगळे चलोवपाक लागून मागीर ती संस्था म्हणून तयार करता, फायनान्शियल प्रॉडक्ट म्हणून करता, आयुर्वेदीक आनी कितें करता. वॉट दे आर डुईंग इज नॉट रॉंग. बट लोकांक मागीर ते पयशाचो वेव्हार केल्या नंतर तो फेक गुरू म्हणटा, विच इज अगेन रॉंग. पयशाचो वेव्हार करनाल जातले कशें, चलतले कशें, तो आश्रम चलतलो कसो, करचो पडलो न्ही. पयलीं कितें जातालें, पयलीं रानान वचून फळां बिळां हाडून सगळें चलतालें. आतां जायना न्ही, आतां पयशे जाय. स्पिरिच्युअली इन्क्लायन्ड आसा तो केन्नाच हे भायर वचून पियर्सांक आपल्या फ्रेंड सर्कलाक सांगिना, कित्याक ताका मातशें दिसता की आय मायट नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट कूल. रोहित एक्चुअली कितें आसा जाणा मरे, स्पिरिच्युअलिटी दाखोवपाचीय नासता, तुज्या डे टू डे बिहेवियरान दिश्टी पडूंक जाय. ती मोबायलार रेकॉर्डिंग करून दाखयले, अशें देवळान वचून फोटो काडून दाखयले, ती स्पिरिच्युअलिटी न्ही. दॅट इज ऑल शो ऑफ. स्पिरिच्युअलिटी दाखोवपाचीच गरज ना. आनी स्पिरिच्युअल आसा म्हणून आपूण ऑर्थोडॉक्स अशेंय म्हणपाची गरज ना. अशें थोडे आपल्याक स्पिरिच्युअल म्हणून ऑर्थोडॉक्स समज, आपूण मागारलेलो धरत, आपलो गांवांतलो बी धरत, आय एम ए सिटी ड्रिवन बॉय, असले विचार जे आसा पळय, हे स्पिरिच्युअलिटीक लागना. हे तुजो ओरिजिनल स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार तूं बऱ्या विचाराचो, बऱ्या स्वभावाचो जावप. आनी आज पर्यंत सुद्दां आमी परत थंयच कनेक्ट जाता. आज पर्यंत सुद्दां तूं घरा कितें खाता, जेवता, तूं खंयच्या गुरूक फॉलो करता, तूं खंयच्या धर्माचो, हे कांयच आमी पळयना. जो मनीस बरो आसा, हेल्पफूल आसा, हेका आमी देवाचो मनीस म्हणटा. आतां हेल्पफूल नेचर केन्ना जातलो? तुका लायफ सायन्स, लायफ फिलॉसॉफी जर तुका कळ्ळ्या जाल्यार तूं हेल्पफूल नेचर जातलो. कार्य, एक्चुअली कर्म, तुजें कर्म, तूं कर्मयोगी जावन काम करप, हें इम्पॉर्टंट आसा. हेंच हें सायन्स आमकां हांगा मेळटा. म्हाजो एक फ्रेंड डेली सगळ्या देवळाचे सोमार, मंगळार, बुधवार सगळ्या देवळाचे फोटो हांव ताचे पळयता. ऑल ऑफ अ सडन हांवें ताका विचारलें, बाबा तूं इतको देव सुरू केलो? तर म्हळ्यार ना, आतां सोयरी गतीचो ह्याचो विचार आसा म्हणून. सो फ्लॉन्ट करताना कितपत करचें. बरी प्रपोजलां बी येवंक जाय म्हणटकच आपूण देवाचो मनीस, मातसो त्या आपूण देवळांनी बिळांनी वता, असलें खूब घडटा. रोहित, वॉट यू आर सेयिंग इज नॉट रॉंग. शिष्य इम्प्रेस करपाक महाभारतान जेन्ना कृष्णान अर्जुनाक वेगवेगळ्यो टिचिंग्स दिल्यो, वेगवेगळी शिकवण दिली, त्या शिकवणी पैकी खंयची शिकवण तुमकां दिसता की आयच्या कलियुगान एट प्रेझेंट आमकां चडांत चड वापरूंक जाय? योग जे आसा भगवद्गीतेचे ते भरपूर
आचरण करता आनी ताचेर भरपूर अभ्यास करता. एक सांख्ययोग म्हणजे आमकां देवा बरोबरचें नातें कितें तें कळटा. मनुष्य ध्येय कसो आयला, हीप ऑफ फूड, हीप ऑफ सी अवर बॉडी इज हीप ऑफ फूड, तें थंयच्यान कळटा. अवर ब्रेन इज हीप ऑफ नॉलेज. आमचो ब्रेन आमकां आज दिला तो फॉर्मॅट मोडान आसता. तूं आयज इंडियन आयला म्हणून हांव भगवद्गीता म्हणटा, समज हांव अमेरिकेला आयला हांव बायबल म्हणपाचो. हीप ऑफ फॉर्मॅट मोडान तकलेन कितें घालता तें म्हणटकच आमचो ब्रेन हीप ऑफ नॉलेज आसता. सो ह्यो दोनी गजाली हीप ऑफ नॉलेज, हीप ऑफ फुडान आमची बॉडी तयार जाल्या हें आमकां सांख्ययोगान कळटा. आनी हे कळ्ळ्या नंतर भक्ती योग आमगे सरेंडर करता देवाक. भक्ती योग म्हणजे भरपूर आरती शिकलो, भरपूर मंत्र शिकलो हो भक्ती योग न्ही. भक्ती योग म्हणजे तूं देवाक सरेंडर करता, अर्जुना सारखे समर्पित करता, म्हणजे सरेंडर जावप देवाच्या पांया कडेन. आपली बरी वायट कार्यां देवाक सरेंडर करप, समर्पित करप. तें जर तूं करता जाल्यार तुजो भक्ती योग जालो. तूं भरपूर मंत्र शिकलो, आरती शिकलो, इट इज अ जस्ट प्रायमरी सपोर्ट टू एंटर इन टू भक्ती योग. भक्ती योगान तूं जो पर्यंत सरेंडर जावचो ना देवाक तो पर्यंत तूं भक्ती योगान वचूंकूच ना. हेसा सरेंडर जातलें हें कांयच शिकना सुद्दां ना. नॅचरली तूं देवाक जर सरेंडर जालो, हें तुजीच देण जर तूं करता तें तुवें शिकवण जी भगवद्गीतान दिल्या ती हांव एप्लिकेबल करता म्हज्या लायफान जाल्यार तूं भक्ती योगान पावलो. सो भक्ती योग कनेक्ट जावप आनी भक्ती योगाच्यान कर्मयोगाचो ऑटोमॅटीक जल्म जाता. ऑटोमॅटीक. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्त कर्मणे. हेजो अर्थ कितें? तुका तुजे कार्याचेरूच फोकस करूंक जाय. तुजे रिजल्ट्स, तुका हो कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा हें तुज्या हातान उरचें ना. तर हे कनेक्टिविटी एक साद्या एग्जाम्पलान कशी घेवया की आमच्या घरान आमचे वडील, म्हजी आई आतां टीव्ही पळयता, ती सिरियल पळयता डेली. हांव एक दीस टायम मेळोन मदींच वचून बसता तर एक कोणाचेर थापट मारता तो दिश्टी पडटा, घरांतल्यान भायर घालतना दिश्टी पडटा तो मनीस रडटा आपल्याक भायर घालूं नाका म्हणून. मागीर आईक म्हणटा आगो पळय गे तेका कसो मारलो भायर घातलो. ते म्हणटा एका पयलीं 4 थापटां मारूंक जाय आसलो आनी एका पयलींच भायर घालूंक जाय आसलो. तुका खबर ना लास्ट एपिसोडान 4 एपिसोडान हेणें कितें हालत केल्या ते आवयपाची तुका खबर ना म्हणटा. आतां हेंच आमचें जाता. आमी आमच्या लायफाचो एकूच एपिसोड आमकां खबर आहा, आमचे फाटले एपिसोड आमकां खबर ना. आनी ते ना तेच बरें आसा खबर म्हणून आमकां कृष्णान हे मंत्र दिवन सोडल्या की हे सगळे एपिसोड तुका कळचेच ना. आनी ते सगळे एपिसोड कळत जाल्यार आमी देवत्व जाले न्ही. मनशान खंय उरले तर आमी ते मनीस म्हणून आमकां ते एपिसोड कळना. हे जे मनीस जल्म आयलो की हो तितलोच एपिसोड घेवन वचपाची गरज आसा आमकां. हो लायफाचो 70 वर्साचो एक एपिसोड, 80 वर्साचो एक एपिसोड, जे कितें लायफ मेळ्ळा. कोणाक अपघाती मरण येता 30 वर्साची, तितलोच एपिसोड सोंपलो गेलो तो एपिसोड सोंपलो. आनी तेज्या लायफान कार्मीक अकाउंट काय ना. जो पर्यंत कार्मीक अकाउंट आसा तो पर्यंतूच आमी जिवन जगता. म्हणजे आमचो एपिसोड तयार जावन आयले आमी. फक्त तो एपिसोडान कर्म करतना देव हस्ताक्षर दिना. हे आमच्या जिवनाक कठपुतली जातले म्हणून एक फ्रिडम दिवन आमकां जल्म दिला. एक फ्रिडम, ते कर्माचें फ्रिडम. नाल्यार आमी कठपुतली जातले आशिल्ले. म्हणजे ताणें कार्मीक अकाउंट कोणूच कांयच करचो नाशिल्लो म्हणून ताणें स्मार्ट ऑलवेज सरेंडर लॉर्ड कृष्णा जावं डिवायन फ्रुट्स. डिवायन फ्रुट्स सरेंडर कितें करता? परफेक्ट प्लॅनिंग. बाकीच्या तुज्या हातान कांयच ना पूण एक प्रचंड पावर आसा कर्म करपाचो. नाजाल्यार मनीस एक कर्मचक्र बंद पडटले. एपिसोड पळयतना कर्मचक्र बंद पडूं जायना म्हणटा तो. कर्मचक्र बंद पडूं जायना म्हणून तातूंत आमी हस्ताक्षर करूंक जायना. कोण बरें कर्म करता ताका फळ दिवचेच पडटलें. पुणी तेणें वायट कर्मांतल्यान कितें केलां आनी बऱ्या कर्मांतल्यान कितें पडलां तेजी बॅलन्स शीट तयार करून त्या प्रमाणे तेजो हिशोब करचो पडटलो. म्हणून बऱ्या कर्माचें फळ बरें मेळटलेंच. फक्त तेजो टायम आमकां खबर नासता म्हणून लोक कीप ऑन पंपींग, कीप ऑन पंपींग म्हणून एक हांवें SBIन आसतना बूक वाचिल्लो. पंप करत रावप आनी पंप केल्या नंतर ताका उदक येवपाचें आसता. कोण तरी 10 फावटी पंप करता, उदक येना म्हणून सोडून वता. दुसरो येता, एकच पंप मारता, ताका उदक येता. तुज्या म्हणजे दीस इज ऑल कार्मीक अकाउंट. तुजे कर्म तुवें सोडले म्हणून तुका लास्ट पंपाक उदक मेळपाचें तें मेळूना. म्हणून हे त्या खातीर इतलो ताणें पावरफूल फ्रिडम दिला. कर्म करपाचें इतलें पावरफूल फ्रिडम आमकां देवान दिला. ताजेरूच लोक एंटेंगल जाला, ताजेरूच लोक आपल्याक सर्वश्रेष्ठ मानपाक लागले. त्या एका हेजेर एकच दिला कर्म करपाचें फ्रिडम. त्या एक फ्रिडमाचेर लोकांनी आपल्याक सर्वश्रेष्ठ मानपाक लागलो. जर हे तर तुका कळत न्ही सगळे डॉट्स कनेक्ट करप, तूं मानचोच ना. तुका इगो येवचो ना, ग्रीड येवचो ना, कांयच येवचें ना. तूं ताज्या पांया कडेन सरेंडर करतलें. लायफ फिलॉसॉफी, लायफ सायन्स कळत जालें. डीप सेन्स आय डोंट नो, कदाचित आयच्या युथाक हो पार्ट बरोच भारी पडत, लक्षान वचत ना वचत.
पूण आयकून न्ही तांकां अंडरस्टँड जावन कदाचित फ्युचरान तांकां कळटलें की एक दीस एपिसोडान रेफरन्स पॉयंट मेळटलो. कित्याक म्हाकाय पयलीं थोड्यो गजाली सगळ्यो कळनाशिल्ल्यो. आतां जसो जसो मॅच्युअर्ड जाता तशें तशें कळटा. आनी आय एम गिवींग फूल क्रेडीट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. हे सगळें ताजे वयल्यान म्हाका एक भगवद्गीतेचो एपिसोड मारल्यार 10 मेळटाले, एक कृष्णाचे टिचिंग्स म्हटल्यार 10 मेळटाली एआयचे, आनी तातूंत फास्ट शिकलो. एक गजाल ह्या जाली की आमी मोक्ष प्राप्ती नावाची एक आमी सदांच आयकता पळय की मोक्ष प्राप्ती खातीर आपूण हें करता, मोक्ष प्राप्ती खातीर आपूण तें करता. एक्झॅक्ट मोक्ष प्राप्ती म्हणल्यार कितें? लायफ फिलॉसॉफी, लायफ एसेन्स मधल्या नंतर लक्षात आयलें की फायनली तुजी कनेक्टिविटी आत्मा आणि परमात्मा ही कनेक्टिविटी निरंतर परमात्मा कडेन कनेक्ट जाली. तुजी सगळी बरी वायट कार्यां तूं देवाक सरेंडर करपाक लागलो. म्हणजे एक्चुली तुजी इमोशन्स कंट्रोलान आयली. तुका खंयचीच ही मटेरियल वर्ल्डांतली कार्यां तुका डिस्टर्ब करना. ती जायत उरतली, ती अप एंड डावन जायत उरतली, तुका डिस्टर्ब करना. आनी तूं देवाच्या पांया कडेन कनेक्ट जालो, म्हणजे परमात्माक कनेक्ट जालो आनी तूं लायफ जगपाक लागलो जाल्यार मोक्षाचें लायफ ऑलरेडी जगता कशें. आतां म्हज्या नजरेन जर पळोवपाक गेलो मरून मोक्ष म्हणटा तो म्हाका तरी पटना. जिवंत आसतना तुका मोक्षाचें लायफ जगता काय कितें, दॅट इज फंडामेंटल्स ऑफ लायफ अशें म्हजो एक विचार. तातूंत म्हाका अशें दिसता की जिवंत आसतना सगळीं तुजी कार्यां जर देवाच्या पांया कडेन तूं अर्पण करून जर हें सगळें करता आनी हेजो जर तुका इफेक्ट काय जायना जाल्यार तूं ऑलरेडी मोक्षाचें लायफ जगता. तुका 1 दिसाच्या स्पिरिच्युअलिटीन, 2 दिसाच्या स्पिरिच्युअलिटीन, 1 म्हयनो, 2 म्हयने, 1 वर्ष, 2 वर्ष अध्यात्माची प्रॅक्टीस केली म्हणून ताजो कंट्रोल येना, ताजी कनेक्टिविटी पकड स्ट्रॉंग जायना. अशें जाता की एकदां सामको तूं देवाक सरेंडर करता, सिच्युएशन अशें तयार जाता की परत तुजी हातल्यातून दोरी कनेक्टिविटी देवाची सुट्टा. तुका दिसता हें ना, देव बी काय ना, हे पळय म्हजो आत्तां येदो व्हडलो लायफान इन्सिडंट जालो, दोळ्या मुखा वयल्यान हें नाच जालें सगळें. देव बी हांगा काय ना, इतले कठोर देव कसो जावं शकता, हांवें कोणाचेंच वायट करिनासतना म्हज्या लायफान येदो व्हडलो आघात जालो, देव बी काय ना, अशें जाता. पण तुजो मोक्ष जावना. पूण ह्या सगळी सिच्युएशनां जावन सुद्दां तुका जर दिसता की ना हे देवाच्या प्लॅनिंगान चल्ला, देवाचो बी प्लॅन हो, म्हजो ए प्लॅन आशिल्लो, देवाचो बी प्लॅन हो, आनी तूं कसोच डिस्टर्ब जायना, कितेंय तुज्या बरोबर केदें व्हडली सिच्युएशनां जाता, कितलेय तुका लॉसीस जाता, तरी तूं म्हणटा ना एज पर गॉड्स प्लॅन्स. म्हणजे तो मोक्ष मेळ्ळो कसो तुका? नथींग, नोबडी कॅन डिस्टर्ब यू. वॉट इज द मिनींग ऑफ मोक्ष? त्रासांतल्यान भायर सरप न्ही. आतां आमी डिफॉल्ट कितें म्हणटा, मनीस मेलो की मोक्ष मेळ्ळो तेका. कित्याक म्हणटा की त्रास तेजे बंद जाले न्ही. मोक्षाचो आमचें डेफिनेशन कितें? मनीस एक्सपायर जालो की तो त्रासांच्यान भायर सरलो. पूण तो जिवंत आसतना हातूंतल्यान जर भायर सरलो जाल्यार जिवंतपणी मोक्ष मेळ्ळो न्ही. आनी तो केन्ना मेळूं शकता? इफ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, इफ यू आर सरेंडरींग ईच एंड एवरीथींग टू गॉड, अशें म्हजें डेफिनेशन. बट तशें म्हटल्यार तेची स्पिरिच्युअलिटी ही PhD आसा. प्रत्येक जाणान आपल्यान तेजेर भरपूर विचार करून आपले विचार व्यक्त करचे पडटा आनी लायफान डॉट्स कनेक्ट करचे पडटा. आयचे सर आमची जर चर्चा आमी जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता ही केन्नाच सोंपची ना. कारण भगवद्गीता किंवा भगवद्गीतेची शिकवण हाच्या बद्दल जर आमी उलयतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक जन्म पावचो. म्हणून आमकां लायफ टायम एपिसोड करपाक मेळपाचें आसा. खूबच इंटरेस्टिंग अशी आमची आयची चर्चा चल्ल्या सर. ही आयची चर्चा खरेंच आमची खूब इंटरेस्टिंग जाली. कारण आमकां दोगांकय म्हाका दिसता की तुमचे कडेन उलोवन खुबशी अशी ज्ञान मेळ्ळें, खुबश्यो गजाली आमकां जाणून घेवपाक मेळ्ळ्यो. सो म्हजे कडेन उलोवन म्हणच्या पेक्षा हांव म्हणटलो की कृष्णाच्यो ज्यो गजाली हांव शिकल्या त्यो तुमकां सांगल्या, तुमकां जें ज्ञान मेळ्ळां तें तुमकां भगवद्गीतेचें मेळ्ळां. सो म्हणून तोच मेसेज उदळचें परत वी आर थंयच घुंवता आमी, चक्की थंयच आसा आमची. एक्चुअली तेच जर सांगपाक सोदता की गुरू सुद्दां सिलेक्ट करतना तर भगवद्गीतेची बेस घेवन उलयता जाल्यार तो सारको उलयता, स्क्रिप्चर्साची बेस घेवन. यू हॅव टू फॉलो हिम ब्लायंडली. तसोच तुजो गुरू सुद्दां सिलेक्ट करतना तुमी आतां जशें म्हणटा की सर आमकां खुबशे आमचे क्वेश्चन सॉल्व जाले. इट इज नॉट माय नॉलेज माय डियर फ्रेंड, इट इज हीज नॉलेज. आय हॅव इम्प्लिमेंटेड इन माय लायफ आनी आय गॉट द आन्सर्स ऑफ दीस एवरीथींग. अजुनूय खूब शिकपाचो आसा, अजून खंय उरला शिकभर. म्हाका तरी दिसता 20% टू द डॉट्स कनेक्ट जाल्या लायफाचे आनी खूब कनेक्ट जावपाचें आसा. म्हणटूच ते एक ऑप्टिमिस्टीक म्हजो नजरिया आसा की आमकां लायफ टायम कुछ नया सीखने को मिलेगा. आनी जसो हो आसा आमचो जॉन मॅकार्थी, फादर ऑफ AI, ताणें सदांच मॅसेज दिला कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स.
लाईफ इज अ कंटिन्युअस कंटिन्युअस प्रोसेस ऑफ प्रोसेस. लर्निंग. त्याने एकदा व्हडल्या सायंटिस्टान सांगला लर्निंग नेवर स्टॉप्स. बरोबर. जेणे एआयची रचना केल्या. आयज एआयचेर चड कित्याक उलयता की नेक्स्ट जनरेशन एआयचेर वचपाचें आसा आनी लोकांकूय कळोंक जाय की ऑलरेडी हेणें एआयक एक्सेप्ट केला आनी हो ताजेर काम करता. सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आता लर्निंग नेवर स्टॉप्स ह्या शब्दान आनीक आध्यात्मिकाची गजाल आसा. तर कशें की मनशान आनी रेस्ट ऑफ क्रिएशन जर पळयलें जाल्यार मनशानूच प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स आसा. प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स तो शिकता तेन्नाच तो जिवंत आसता. आमी शिकना जाल्यार तो बंद पडटा. बरोबर. प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणटकच लायफ टायम म्हाका बरें दिसता की हांव स्पिरिच्युअलिटी शिकपाचो आसा आनी म्हजो प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स जिवंत उरपाचो. ते उमेदीन हांव आसा की स्पिरिच्युअलिटी लास्ट टायम शिकपाक मेळपाचें आसा. नवीन नवीन पॅरामिटर्स लायफाचे शिकोवपाचे आसा. डॉट्स कनेक्ट जातले शिकतले, डॉट्स कनेक्ट जातले शिकतले. म्हणटकच जर हे पयलींच तूं सरंडर जावन जर ह्यो सगळ्यो गजाली लायफान कळटा जाल्यार जिवंत आसतना मोक्ष अशें म्हजी एक धारणा जाल्या. अशी म्हजी एक प्रत्येकाचो ओपिनियन. हांगा प्रत्येक पीएचडी करूं शकता आध्यात्मिकान येवन. प्रत्येक जाण आपल्या पीएचडी प्रमाणे सांगतलो. सो म्हज्या पीएचडी प्रमाणे म्हाका दिसता की जिवंत आसतना जर सगळीं कार्यां करून हांव अनटच्ड उरता आनी म्हज्या खातीर नोईंगली कोणाक जर हांव त्रास करिना, नोईंगली कित्याक म्हणटा हांव साईबाबाच्याय लोकांक त्रास जाल्या, कृष्णाच्याय लोकांक त्रास जाल्या, रामाच्याय लोकांक त्रास जाल्या. म्हणटकच म्हजे कितलोय जर हांव स्पिरिच्युअल एनलायटन जातलो जाल्यार कोणाकूच म्हजो त्रास जावचे ना हेजी हांव इगोइस्टीक स्टेटमेंट करूं शकना. पण इतलोच करूं शकता नोईंगली हांव कोणाक त्रास जर करना आनी म्हजी सगळीं कार्यां देवाक अर्पण करता आनी कितलेय फेल्युअर आयले, कितलेय त्रास जाले जाल्यार म्हजो बॅलन्स जर वचना जाल्यार म्हाका मोक्ष हांगा मेळत. बरोबर. सो खूब म्हाका म्हणजे एका मनशाक मोक्ष मेळत. जंय जंय कृष्ण आसा थंय थंय अर्जुन आसा आनी जंय कृष्ण आनी अर्जुन बरोबर आसा यांचे कॉम्बिनेशन आसा थंयच विजय निश्चित आसा. आमच्या ह्या संबंध चर्चेंतल्यान मन हे सुंदर अर्जुन, बुद्धी हे कृष्ण. सरान खूब सुंदर रितीन आमकां खुबश्यो गजाली हांगा सांगल्यो आनी खरेंच म्हाका दिसता की आमच्या ह्या आयच्या एपिसोडांतल्यान आमचे जे यूथ आमकां आयकतात तांकां खूब कितें स्पिरिच्युअलिटी बद्दल शिकूंक मेळटलें आनी स्पिरिच्युअलिटी बद्दल अदीक जाणून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सर आमचे कडेन उलयत रावतले. सराचे खुबशे एपिसोड्स आमच्या चॅनलाचेर जाता. तशें सर स्वता खुबश्या कॉलेजींनी वता, खुबश्या स्कुलांनी वतात, युथां कडेन इंटरेक्शन करतात. तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली त्यो आयच्या समाजाक दिता. सो बरेचदा मी म्हटलं की शिक्षण मेळ्ळें आयज म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना हांव सरा कडेन बसता, हांवें सुरवातूच केल्ली की जेन्ना जेन्ना बसता तेन्ना एक वेगळें कितें तरी शिकपाक मेळटा आनी इट इज रायट दॅट जेन्ना जेन्ना कोणी भगवद्गीता वाचता तेन्ना तेन्ना कितें तरी नवें ताका शिकपाक मेळटा. व्हेरी ट्रू. सो बरेचदा आमी नोईंगली आणि अननोईंगली शिकता. आयज म्हाका दिसता नोईंगली आणि अननोईंगलीचो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आसलो. बरेचदा आयुश्यान आमी म्हाका दिसता सक्सेसांतल्यान शिकता, मोर इम्पॉर्टंटली आमी फेलियरांतल्यान शिकता. आणि इंडिया ऑब्वियसली एक वास्ट नॉलेज आसा सर, स्पिरिच्युअल नॉलेज आसा. ही घेवपाक स्टीव जॉब हांगासर आयलो, बिटल्स हांगासर आयले. स्टीव जॉब वेंट बॅक अँड क्रिएटेड ऍपल, बिटल्स वेंट बॅक अँड बिकेम द सुपरस्टार्स. आय थिंक हांकां हांव पर्सनली केन्ना मेळपाक पावलो ना, बट एक मनशाक जाका हांव पर्सनली मेळ्ळा, ज्याची हांव सक्सेस पळयता, नॉट टू बोस्ट अबाउट सर, बट ज्याची हांवें सक्सेस म्हाका हेजे क्रेडीट हांव केन्ना दिवं शकना. कितलेय केलेलो म्हाका हेजो इफेक्ट जावं शकना बिकॉज आय ऑलरेडी सरेंडर्ड दी सक्सेस टू लॉर्ड कृष्णाच टिचिंग. जी सक्सेस स्टोरी आमी भगवद्गीतेंतल्यान पळयता, सराचे जे आमी वाटचाल पळयल्या ती डेफिनेटली म्हाका दिसता आय एम टेस्टिमनी टू इट. आय विल बी रियली फॉर्च्युनेट की हांवें ही तुमची सक्सेस स्टोरी सर पळयल्या. आमी खूप चर्चाय केली. डेफिनेटली. सो सर तुम्ही म्हाका दिसता वेळात वेळ काढून गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान ही आमच्या बरोबर चर्चा केली. राधिका, म्हाका आय थिंक आय वॉज रियली एनलायटेड टुडे. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता केन्ना हो एपिसोड सोंपचोच न्हय अशें आमकां दिसलें सराचे. आनीक आयकचें अशें दिसता, पूण खंय तरी म्हाका दिसता की वी हॅव टू स्टॉप समवेयर. वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड अप. आय थिंक वी आर गेटिंग ओल्ड, सर इज गेटिंग यंग. एक्झॅक्टली. सर आय थिंक लास्ट सो वता वता आमी सरा कडल्यान एक बरीशी इन शॉर्ट मेसेज आयकया आनी हांगाच थांबुया. पूण ताच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीची खूब खूब परबी भेटयता आनी फुडली सुत्रां सरा कडेन. लास्ट मेसेज सर. म्हाकाय हो एपिसोड नेवर एंडींग जावचो असो दिसता, चर्चा कंटिन्यू जावची अशें दिसता, बट टायमाचें लिमिटेशन आसा, त्यामुळे टायमार आमकां एपिसोड सोंपोवपाक जाय. रोहित बाब, राधिका हांच्यांनी आजच्या ह्या डिस्कशनाक भरपूर एका मंथनाचें नांव जरी दिलें
विचाराचें मंथन जाल्यार चुकीचे शब्द जावचो ना. बरें अशें इंटरॅक्टीव सेशन तुमी केलें, बरें बेज आशिल्ले क्वेश्चन विचारले, स्पिरिच्युअलिटीचे बेज आशिल्ले. त्यामुळे मॅसेज जर दिवपाक आयच्या युथाक जर तुमी म्हाका सांगता जाल्यार इतलेंच म्हजें म्हणणें आसतलें की प्रत्येक आयच्या युथान एकाडेमीक एज्युकेशना बरोबर आपली आध्यात्माचे एज्युकेशनाची भर वाडोवची. दोन्ही एज्युकेशनां सायड बाय सायड आत्मसात करची. जशे आमचे इनर विचार आसतले, आमी जशें पळयता की मटेरियल वर्ल्डान आमी चड फोकस रावता हॅपिनेस फायंड आउट करपाक. एक्चुअली हॅपिनेस आमचे 90% इनर वर्ल्डाचेर आसा. आमच्या भितर आमच्याच विचारांचें जें वर्ल्ड आसा तें जर आमचें सुंदर जालें, विचारांचें वर्ल्ड, जाल्यार यथा दृष्टी तथा सृष्टी. जशे आमचे विचार तशी आमची नजर आनी तशें आमच्या खातीर जग निर्माण जातलें, आमच्या विचारांचें जग निर्माण जातलें. त्यामुळे लायफ फिलॉसॉफी, लायफ एसेन्स, लायफ सायन्स सजमून आमी सगळीं जाणां जर प्रयास करपाक लागली, टुगेदर वी कॅन से लायफ इज ब्युटिफूल. ब्युटिफूल. टुगेदर वी कॅन से लायफ Life इज is ब्युटिफूल.